नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात त्रासात. एसीबीची एफआयआर. बाबूच्या बेतूलच्या घराचेर मडगाव केपेच्या ऑफिसांचेर रेड. बाबूचेर कारवाय. विरोधकांचो आवाज दाबपाक. काँग्रेसीचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा कितेंय म्हणात केसीत आसा दम. बाबू म्हणटा तपासात पुराय सहकार्य. बीच क्लिनिंगाचेर पर्रीकाराची सेफ बॅटिंग. लोकायुक्तान सुचयल्ल्यो गजालींचो अभ्यास करूंक खंय लागतले 90 दीस, मागीरच कितें तो निर्णय. हायकोर्टाच्या बंदी उपरांत राज्यांत मटको नेटान. राजधानीत तयार जातात मटक्याची भोवती केंद्रां. गाडयांनी घेतात मटक्याची बीट. खासा रिपोर्ट. आयर्न ओर ट्रेडर इम्रान खानाचे जामिनाक एसआयटी. हायकोर्टात करूंक शकता चॅलेंज. एसआयटी कडेन इम्राना आड आसा सबळ पुरावे. आणि अंडर 17 वर्ल्ड कपाच्या निमतान मिशन 11 मिलियन कार्यावळीक बरो प्रतिसाद. बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराचेर एफआयआर नोंद जाल्या. एफआयआर ताची घरकान्न सावित्री कवळेकारा आड रजिस्टर जाल्या. बाबू कवळेकारान आपल्या मालमत्तेविशीं दिल्लें स्पश्टीकरण समाधानकारक नाशिल्ल्यान एसीबीन कारवाय केल्या. ताच्या ऑफिस आनी प्रॉपर्टींचेर एसीबीन रेड मारली. बाबू कवळेकारान केरळांत प्रॉपर्टी घेतल्यात. ताचे डॉक्युमेंट मल्याळम भाशेंत आशिल्ल्यान चवकशेंत कळाव जालो असो एसीबीचो अधीक्षक बॉस्को जॉर्जाचो दावो. सध्याचो विरोधी पक्ष फुडारी काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकार जीआयडीसीचो चेअरमॅन असताना खंय ताणें गोंय आनी हेर राज्यांनी कथीत बेहिशोबी मालमत्ता एकठांय केल्या. ह्या प्रकरणात एसीबीन बाबू कवळेकार आनी ताची घरकान्न सावित्री कवळेकार आड एफआयआर नोंद केल्या. एसीबी बाबू कवळेकाराची चवकशी करता. बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात बाबू कवळेकाराच्या बेतलांतल्या घराचेर आनी मडगाव तशेंच केपेच्या ऑफिसाचेरूय एसीबीन रेडी मारल्यो. 4 कोटी रुपया वयर मालमत्तेचो हिशोब लागना. पैसो खंयसून आयलो ताची समाधानकारक जाप बाबू कडेन ना म्हूण एसीबी सांगता. बाबूच्या प्रॉपर्टीचो व्याप केरळा मेरेन पावला. Last evening we have registered a case for disproportionate assets against Mr. Babu Kawalekar and also his wife. Crime number 4 of 2017 of the Anti-Corruption Police Station. His total disproportionate assets during the period is 4 crores 78 lakhs 58,471. Okay, so the total disproportionate assets is about 59.21% of his known source. बाबू कवळेकाराक एसीबीन कितलेशेच फावट चवकशेक आफयलो. ताणें दिल्ले जापो समाधानकारक ना म्हूण निमणे एफआयआर नोंद केल्या. सद्याक बाबू कवळेकाराक भितर वडोवचे ना, मात ताका अटक करपाचे ऑप्शन ओपन आसा. We have during this process he has been called, he has been questioned and we are not satisfied with his explanation. I repeat, he has not been able to give us a satisfactory reply. It is because of that we have to register this case. Arrests are not, if he is able to satisfy us, I don't think why should we go for an arrest at this juncture. But yes, if there is if those explanations are not coming and we require custodial interrogation, we have kept it open. बाबू कवळेकाराच्या प्रकरणात आनीक एक एंगल मुखार आयला. बाबू सांगता ताणें 5 कोटी लोन घेतिल्ले, मात ते बँकेंतल्यान न्ही जाल्यार एका कंपनी कडच्यान. लोन कशें घेतले ते फेडटा कशें कांयच धडना. एसीबीक दुबाव ही कंपनी शेल कंपनी आसूं येता. He has said that he has got about 5 crores 50 lakhs through loans. He has got 5 crores 50 lakhs as unsecured loans from a company. I do not know how companies can give 5 crores as loans.
Still, I've accepted that, okay, this company may have given you. So we are we believe that these are shell companies in order to sort of cover up for the assets that has been acquired. Now, this is not yet included in the disproportionate. Once it is verified, the disproportionate is bound to be more than about 200%. This is what we have said. The funny thing is, we are not able to know how he received this 5 crores, whether by cash, whether by check, whether by draft, whether he is being repaying these and how it has been repaid. So that's why it's a big question mark as to how he has received this 5 crores. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाबू कवळेकाराचेर कायद्याप्रमाण एक्शन जाल्या. कितेंय म्हणत केसीत दम आसा म्हण एसीबी फुडें सरल्या अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. बाबू आनी ताची घरकान्न म्हणटा आमी तपासांत मजत करतात आनी फुडेंय करतले. हे सगळे विरोधकांचो आवाज बंद करपाक म्हण काँग्रेसीचो आरोप. It's a standard procedure. They probably have found disproportionate effect. म्हणून त्यांनी कारवाई केली. So Congress has said raid as politically motivated. What are motivated? Factual position. Does Congress refute factual position? Whether there is a disproportionate asset or not, I think ACB has taken a press briefing in which they have explained you what is the level of disproportionate asset. Personally, So they have, I don't have to monitor such things. ACB will do their job. मुझे लगने की जरूरत नहीं है. उनको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, ट्रांसलेट करने में काफ़ी समय लगा. थोड़ा मुझे, इफ़ यू आस्क मी, थोड़ा ज़्यादा लगा जरूरत से. लेकिन आई फील दैट ultimately they have completed the probe. So now they have filed an FIR. Initially it was just a preliminary inquiry. So do you think it is not a political motivated case? No, why should it be political? It is a FIR based on fact. The facts are there. Is someone refuting the fact? He can give the evidence of it. So obviously preliminary inquiry indicated prima facie strong evidence in favor of the further investigation. That's why FIR has been launched. So that further investigation will be carried out. And then the charge sheet, if enough evidences are available, charge sheet will be filed. बाबू म्हणटा फाटली 7 वर्सां आपूण हे केशीत तपासात सहकार्य करता, आतांय करतलो. रेड म्हणल्यार आतां म्हाका खूब जाण प्रेस कॉन्फरन्स फोन करीत आसात. त्यांच्या तेच सांगलाय रेड म्हणल्यार म्हाका खबर ना ते रेड मारपाक पर्पज कितें तो म्हणल्यार मारून न्ही तशें करून कितें आदार तांकां मेळटलें काय मेळपाचो प्रश्न येना. आयज पर्यंत तांकां कॉपरेट करीत आसा. गेली 2010 साकून आयज 17 म्हणल्यार 7 वर्सां जाली तेंची इन्क्वायरी चालू आसा. विथ प्रूफ सगळे दिल्ले आसा. सीएम मार्फत सगळे दिल्ले आसा. तेंचे सीएम चेक केल्ले आसा. A to Z जेन्ना जेन्ना त्या घराडे हे एकच पावल, ही पयलीच पावल न्ही, हे अनेक पावली पयली घराडे येयनात. आनी आयिल्ले पावली तेंकाय कॉपरेट केला. A to Z तेणी सगळे ज्यो वस्तू पयली साकून आयज पर्यंत जे घरां आसात त्यो सगळे तेंचे व्हॅल्युएशन केल्ले आसात. जेन्ना सुद्दां आतां फुडें सुद्दां आपयतले किंवा कितें केलें जाल्यार हांव अवश्य वयतलो. कित्याक जे जाता तेंची तसल्ली जावप पळय न्ही, तांकां जर अजुनूय कितें दिसता आमचे बद्दल ज्यो कितें क्वेरी आसलो, ज्यो कोणी कसल्यो कंप्लेन आसलो, ज्यो पर्यंत तांकां तसल्ली जायना तो पर्यंत इन्क्वायरी करूं न्ही. आमचे कडेन कांय लिपोवपाचें कांय ना तितून. सर्च केला आनी आमी तांकां फूल कॉपरेशन दिलां. ही केस गेली 7 वर्सां जाली चलत आसा. आनी आयज इतली हें जावन तेणें आयज तेंची ऑफिशियल हें घेवन ते येयल्ले सर्च करपाक. सगळें सर्च केलां आनी सगळें घेवन गेले. ते कितें कितें आसा तें बरोवन घेतलां. फर्निचर कितें सगळें तें गाडी बिडी चेक केला. गाडी सगळी हांगा भितर कितें सगळें चेक केलें. कांय सील करूं ना. काँग्रेस म्हणटा हे सगळ्या विरोधकांचो आवाज बंद करपाक चल्ला. Why raid now? If there was any prima facie evidence against Babu Kawalekar, why are you waiting for the last 3-4 years? The timing is suspicious. If investigation is being done under Prevention of Corruption Act, it does not take so long time for investigation. And if it is land connected in Kerala, which allegedly as per the reports he has purchased, how much time the investigation machinery requires to measure that land?
Now I learned they are giving threats to our MLAs that they will file cases against them if they do not fall in line. Where is the question of arresting? Where is the question of arresting? Let us see. And why, after all these years today, obviously it is very clear. To threaten the opposition, silence in the sense, they are threatening indirectly the opposition. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीच क्लिनिंगाच्या इश्यूचेर पर्रीकारान सादूर भूमिका घेतल्या. लोकायुक्तान खुबश्यो गजाली सुचयल्यात. ताणी दिल्ले डॉक्युमेंट खूब आसात आनी ताजो अभ्यास करूंक सरकाराक 90 दीस लागतले. मागीरच कितें करपाचें तें थारायतले म्हूण तो उलयलो. बीच क्लिनिंगाची केस रिओपन जाल्ल्यान आदलो ट्युरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकारा सयत बीजेपी सरकाराक मोठो धपको बसला. ओके. आणि सिमिलरली काल लोकायुक्तान बीच क्लिनिंग स्कॅमान सीबीआयक दी म्हटला. इट इज सच अ थिक डॉक्युमेंट. We government requires, as per the act, 90 days to analyze it and move appropriately. Within these days, 90 days, government will do what is appropriately required. No. You are preempting government's exercise of analyzing what they have given. That has to be analyzed and government has to give report what it is. So 3 months. So in 3 months you will know about it. Suggestion केला नाही. काही सजेशन 50 असतले भितर एक सजेशन त्या. घेऊया एक ब्रेक.